नमस्कार, आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनान येवकार। हांव संजना अंजनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। कायदेशीर मार्गान रेंव काडपाक मान्यताय मेळपाचे प्रक्रियेक जातलो आनीक कळाव। दक्षिण गोंय जिल्लो सर्वेक्षण अहवालांत चुको। पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन प्राधिकरणाचो पर्यावरणीय मान्यतायेक न्हयकार। जाहीर नाराजी आनी आरोप करप टाळचे। सगळ्या मंत्र्यांक आमदारांक भाजप कोर समितीच्या बसकेन प्रदेशाध्यक्षाचो इशारो। पक्षाकडल्यान गोविंद तवडकर वादाची घेतली दखल। सेंट फ्रांसिस झेवियर हांच्या अवशेष दर्शन सुवाळ्याक सुरवात। राज्यपाल श्रीधरन पिल्लय, मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, मंत्री मॉविन गुदिन्हो घेतले गोंयच्या सायबाचे दर्शन। लग्नाच्या हायस्ताकून फोंडेच्या एके चलयेचेर केलो लैंगीक अत्याचार। एकल्याक अटक, फुडलो तपास सुरू। बेळगांवच्या शेतकारांचे रस्तो बंद आंदोलन चालू। चोमेरेन मागणी मान्य करिना, तोमेरेन सर्जनात फाटी शेतकारांची शिटकावणी। महाराष्ट्रांत 11 मदल्या सो एक्झिट पोलांनी भाजपा आघाडीच्या सरकाराक दिलो कौल। जाल्यार 4 पोलांनी काँग्रेस आघाडीचे सरकार येवपाचो उक्तायलो अदमास। 23 नोव्हेंबराक लागतलो निकाल। आता खबरो विस्तारान। जुवारी आनी मांडवीन कायदेशीर मार्गान पारंपारीक रेंव काडपाक मान्यताय मेळपाक आनीक कळाव लागतलो। जिल्लो सर्वेक्षण अहवालांत रेंव काडपा खातीरच्या झोनाचो घोळ घातिल्ल्यान हो कळाव जातलो। पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन प्राधिकरणान पर्यावरणीय मान्यताय दिवपाक न्हयकार दिला। DSR म्हळ्यार जिल्लो सर्वेक्षण अहवालांत नव्यान सारको करून दिवचो म्हूण प्राधिकरणाचो दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी आनी खंड खात्याक निर्देश। तो मेरेन पर्यावरणीय मान्यतायेक न्हयकार। राज्यात रोखडोच कायदेशीर रेवेचो मार्ग मेकळो करून दितले म्हणून सरकार नेटान सांगताले। मात आता राज्यांत जुवारी आनी मांडवीत कायदेशीर पारंपरीक पद्दतीन रेंव काडपाक कळाव लागतलो। खण खात्यान गोंय पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन प्राधिकरणा कडेन रेंव काडपा खातीर पर्यावरणीय मान्यताये खातीर अर्ज केल्लो। मात हे अर्जा सयत दिल्ले जिल्लो सर्वेक्षण अहवालात घोळ आशिल्ल्याचें प्राधिकरणाचे नदरेक आयलें। उत्तर गोंयांत व्हांवपी मांडवी न्हंयेंतले कांय झोनांचो उल्लेख दक्षिण गोंयांत म्हणून केल्ल्यान हो गोंधळ। अशें आसतना रेंव काडपाक पर्यावरणीय मान्यताय दिवपाक शकना म्हणून प्राधिकरणाची जाप। प्राधिकरणात DSR परतून नव्यान करपाचे निर्देश दक्षिण गोंय जिल्लो अधिकाऱ्याक दिल्यात। जिल्लो सर्वेक्षण अहवालांतलो घोळ। मांडवीतले 1, 2, 3 झोन दक्षिण गोंयांत दाखयल्यात। मांडवीतले झोन 5, 6, 7 आनी 8 हे झोनूय दक्षिण गोंयांत दाखयल्यात। आमोणा, बेतकी आनी नावेली हे उत्तरेंतले झोनांचो आस्पाव दक्षिण गोंय जिल्लो सर्वेक्षण अहवाल केल्ल्यान घोळ। राज्यांत मांडवी आनी जुवारीत रेंव काडपाक मान्यताये खातीर ज्यो एकूण सुवाती थारल्यात त्यो अश्यो। जुवारी न्हंयेंतल्यो रेंव काडपा खातीर थारायिल्ल्यो सुवाती अश्यो: बोरी फोंडा, शिरोडा फोंडा, माकाजन साश्टी, पंचवाडी फोंडा झोन 6, पंचवाडी फोंडा झोन 7। मांडवी न्हंयेंतल्यो रेंव काडपा खातीर थारायिल्ल्यो सुवाती अश्यो: आमोणे आनी पिळगांव दिवचल, खांडोळा फोंडा, आमोणा दिवचल झोन 5, आमोणा दिवचले झोन 6, बेतकी फोंडा, नावेली दिवचल झोन 7, नावेली दिवचल झोन 8, दिंगणे दिवचल आनी फोंडा, कोठंबी दिवचल। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV। पोरण्या गोंयांत सेंट फ्रांसिस झेवियर हांच्या अवशेष दर्शन सुवाळ्याक बेरेस्तारा सुरवात जाली। राज्यपाल श्रीधरन पिल्लय, मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत आनी मंत्री मॉविन गुदिन्हो हांणी सेंट फ्रांसिस झेवियर सायबाचें दर्शन घेतलें। ह्या वेळार गोंयच्या सायबाचें दर्शन घेवपाक हजारांनी भाविकांनी गर्दी केल्ली। फोंडेच्या 22 वर्सां पिरायेच्या चलयेचे लैंगीक अत्याचार केल्ल्या प्रकरणात दिव्येश संतोष चोडणकर हाका पुलिसांनी अटक केली। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण संबंधीत चली आनी दिव्येश हांचे मदीं प्रेम संबंध आशिल्ले आनी दिव्येशान ते चलयेक लग्नाचे आश्वासन दिवन तिचेर लैंगीक अत्याचार केले। ह्या प्रकरणात संबंधीत चलयेन पुलिशेन कागाळ केल्या उपरांत पुलिशेन ताका अटक केली। आमी फोंड्या आसा जे जाग्यार एक फोंडेची चली 22 वर्सां चलयेचेर सालसेत करमणीचो एकट्या भुरग्यांक लैंगीक अत्याचार सुरू केल्ले आनी काल तेजेर तक्रार नोंद जाली फोंड्या आनी तेका
फोंडा पुलिसांनी अरेस्ट केल्लो आसा. हो भुरगो जावन आसा दिव्येश संतोष तोरणकर, सालसेत करमोणे. म्हायतीनुसार की त्याची चली आनी त्याची दोगांची घनिश्ट संबंध आशिल्ले, मैत्री आशिल्ली आनी त्या मैत्रीचें रुपांतर प्रेमांत जालें आनी प्रेमांत तेणी आपूण लग्न जाता म्हणून सांगलें. आनी ह्या संदर्भात अशें आयकूं येलें की तेणी जे सिवील सायनी करपाचे दोनी सायनी केल्ले आसा आनी आतां तो ताका नाकारता म्हणून तेणी चलयेन तक्रार दाखल केल्ली आनी त्या तक्रारीनुसार ताका लैंगीक अत्याचार प्रकरणी अटक केल्ली आसा आनी ताका सद्याक फोंड्या पोलीस कोठडी आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर. पिळगांवच्या शेतकारांचे रस्तो बंद आंदोलन अजूनय मिटूंक ना. ह्या प्रश्नाचेर बेरेस्तारा दिवचलच्या उपजिल्लोधिकाऱ्या वांगडा जाल्ली जोड बसकेंत उलोवणी फसली. निमाणे मेरेन बसकेंत कांयच तोडगो भायर सरूंक ना. मजगतीं जो मेरेन मागणें मान्य करिना तो मेरेन फाटीं सरचे नात असो निश्चय शेतकार आनी लोकांनी केला. पिळगांवच्या शेतकारांनी बुधवारच्यान वेदांता मायनिंगे वयलो मीन येरादारीचो रस्तो बंद केला. ह्या आंदोलनाचेर उपाय काडपाक दिवचलचे उपजिल्लोधिकारी रोहन कास्कर हांणी बिरेस्तारा सकाळीं शेतकार आनी कंपनीच्या अधिकाऱ्यांची जोड बसका घेतिल्ली. बसकेक खण खात्याचे तशेंच वेदांताच्या अधिकाऱ्यां सयत पिळगांवची सरपंच, हेर पंच वांगडी आनी शेतकार हजर आशिल्ले. हे बसकेत शेतकारांच्या मागणेचेर बरोच वेळ चर्चा जाली. शेतकारांच्यो कांय मागण्यो टप्प्याटप्प्यान सोडोवपाक कंपनी वेवस्थापनान तयारी दाखयली. कंपनीचो हो निर्णय शेतकाऱ्यांक मान्य जावना. ते आपले मागणेचेर ठाम रावले. 3 वरां परस चड वेळ ही बसका चल्ली. कायदो आनी सुवेवस्थेचो प्रस्न निर्माण जावचो न्हय म्हणून उपजिल्लोधिकारी कार्यालया भायर पुलीस बंदोबस्त दवरिल्लो. फाल्यां म्हटल्यार आयज आमची मिटींग जातली शेतकारां वांगडा. तांकां कन्वे करता दोनी ऑप्शन. तांचो तो डिमांड आसा. थोडे कामगार जे घरा बसले ते म्हणटात की आमी आमची शेतां सोडनात, आमी आमचें प्रदर्शन आमचें दवरता, आमी शेतां करून आमी आतां उदरनिर्वाह करता. कित्याक एम्प्लॉयमेंट ना जाल्यार एटलीस्ट बाय थ्रू फार्मींग आमचो जो सोर्स ऑफ इनकम जातलो आसतलो पळय तो आमी चालू दितले. तेंच्यांनी रिक्वेस्ट केला डेप्युटी कलेक्टराक की आमचो जो सील्ड भरला शेतांनी तो बेगीच्या बेगीन काडात, आमकां शेतां लावूं जाय. हे 2 हेजेर आमी तांकां डिमांड घातलेले. तो शेतकारांची तेंच्यांनी वर्कआउट केला, बट रिगार्डींग वर्कमॅन ते तयार ना कांयच तांकां कॉम्प्रोमायज करपाक. जे आयज थंयसरचे शेतकरी आसले जावं कोणू आमचे सगळे आसलेले तांकां मेन कितें आसा, प्रत्येकाक आपलो हक्को मेळपाक जायो. त्या प्रत्येकाक जाल्यार दिसता की आपल्याक शेत आसा आपूण करून खातलो म्हणून. पूण कितें आसा ज्यो आतां काल आमी तो वयर केल्ली आसा, खोपी केल्ली आसा, हांव हेंचे कडेन मागता की हेंच्यांनी त्यो मोडून दिवच्यो न्हू. आनी दुसरी गोश्ट जे सकाळच्यान आमची आतां मिटींग चलताली हांगा, पूण तेंच्यांनी आमकां सकाळच्यान टायमपास केल्ले सारकी हांगासर दवरली. आमी 10 पासून हांगा मिटिंगेन बरी 1:30 पर्यंत हांगा उरली, पूण हेंच्यांनी एक सुद्दां आमचो प्रश्न सॉल्व करूंक ना. आनी वयल्यान सांगता ते जे शेत आसा पळय, रोड आसा न्हू, ते रोडा पर्यंत कितें आहा ताका आमी कितें दिवपाक शकता. सायडीक आहा तांकां आमी कांयच दिवंक शकना. तेन्ना आमकां तेंच्यांनी जें सांगलां तें आमकां मान्य ना. आमी पयलीं शेतकारां कडेन उलयतले, वर्कर्सां कडेन उलयतले आनी मेन म्हटल्यार तेंचें 21 इल्लिगल स्ट्रक्चर आहा आनी तेंची जेटी आहा सगळें इल्लिगल आसा आनी CR तेंचे कडेन कांय कसलेंच परमिशन ना. तेजेर आमी ते एक्शन आमी घेतले. पूण आमी जे ठाम रावल्या तेर आमी ठाम रावले. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. महाराष्ट्रांतल्या 288 आनी झारखंडांतल्या 81 विधानसभा मतदारसंघा खातीर बुधवारा मतदान जालें. 23 नोव्हेंबराक निकाल लागतलो, पूण ते आदींच एक्झिट पोलान आपलो निकाल दिला. महाराष्ट्रांत 11 मदल्या 6 एक्झिट पोलांनी भाजपा आघाडीचें सरकार स्थापन जावपाचो अदमास उक्तायला, जाल्यार हेर 4 पोलांनी काँग्रेस आघाडीक कौल दिलो. दुसरे वटेन झारखंडांतल्या 4 एक्झिट पोलांनी भाजपाक जाल्यार दोगांनी इंडिया आघाडीक कौल दिलो.
आता एक धक्कादायक बातमी. चावडी काणकोणा एका दादल्याचेर अनवळख्यांनी पेपर स्प्रे मारून पळ काढलो. या घडणुकेन दादलो बेशुद्ध जावन रस्त्यार पडलो. उपरांत संबंधीत दादल्यान अनवळख्या आड काणकोण पुलिशेन कागाळ नोंद केल्या. फुडलो तपास सुरू आसा. चावडी काणकोणा घराभायर बशिल्ल्या नागेश महाले ह्या दादल्याचेर अनवळख्यांनी पेपर स्प्रे मारून थंयच्यान पळ काडलो. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण कारवारच्या दिकेन एक अनवळखी गाडी आयली आनी गाडये भितर बशिल्ल्या अनवळखी मनशान कारवार कशें वचपाचें काय म्हूण नागेशाक विचारपाक लागले. ताणें दिका दाखयले उपरांत ते अनवळखी मनीस म्हणपाक लागले, आयकपाक येवंक ना, मातशें फुडें येवन दाखयतात. जेन्ना नागेश तांच्या गाडये कडेन पावलो तेन्ना ते अनवळख्यांनी ताच्या दोळ्याचेर पेपर स्प्रे मारून थंयच्यान पळ काडलो. हे घडणुके उपरांत नागेश बेशुद्ध पडलो. कांय वेळा उपरांत तांणी हे घडणुकेची म्हायती वचोन पुलीस स्टेशनात दिली. उपरांत पुलिशेन ह्या प्रकरणात अनवळख्या आड गुन्यांव नोंद केलो. फुडलो तपास सुरू आसा. हांव म्हागे सदांचो प्लेस हांगा येवन रावपाचो सकाळ फुडें. हांगा फाटल्यान घर तुमचें? हय, फाटल्यान घर आमगेलें आनी हांगा येवन माडा कडेन रावता हांव. टायमपासा लागून रावता. आनी अकस्मात एक गाडी येयली कारवारसान आनी म्हाका म्हणपा लागलें कारवार रोड खंयचो? हांवें म्हणलें याड्यान दाखयलो. आयकपा येना म्हणपा लागलो. म्हाज्या गाडये कडेन यो म्हणपा लागलो. म्हाज्या गाडये कडेन गेलो. गाडये कडेन गेलो, अर्द आरसो देंवयला. अर्द आरसो देंवयला आनी काडले आनी समच्या दोळ्याचेर स्प्रे मारलो मागीर. आनीक ते गेले. कळतो तूं तांकां स्प्रे मारले त्या मनशाक? ना, काळी हे लायिल्ले, पड्डी लायिल्ले, नेट लायले. हाडच्या वयर ओके. स्प्रे मारले आनी गेले? स्प्रे मारले आनी गेले. मागीर आमचे वाडा वयले येयली, तेंचे मारा बायल येयली, तेंनी उदक मारले दोळ्याचेर, उदक पिवपा दिली म्हाका. आनीक मागीर आमगेलो तेंच्यांनी भोगेशाक फोन केलो, भोगेश बोरकाराक, की नागेशा अशें जालें हा यो. भोगेश येयलो. भोगेश म्हाका हॉस्पिटलाक घेवन गेलो. हॉस्पिटलांत मागीर आमी पुलीस स्टेशनार गेले. हॉस्पिटलांत पयलीं पुलीस येयले, मागीर आमी पुलीस स्टेशनार गेले. पुलीस स्टेशनार कंप्लेंट केली. मागीर पियान कंप्लेंट बरयली आनी म्हाका पावलो मारपाचें कितें तुगे कितें वायटपण बी कोणा कडेन ना तशें? स्प्रे मारपा कारण कितें? स्प्रे मारले तेन्ना तूं बेशुद्ध पडलो, माडाचेर पडलो. ह्या माडाचेर पडलो तूं? हय. हय. कोण मुळो वचला? ना, काळी लायले ताणें. आनी कोणाचेर तुका डावट आहा? ना, कोणाचेर ना. कसलो स्प्रे तो मारतकीर कितें जालें दोळे? दोळे चुरचुरपा लागून गेले, तांबडे जाले. तूं पडलो हांगा माडाचेर? माडाचेर माडा धरला हांवें. ओके. सायडी एक बायल आशिल्ली म्हणलें ती उदक? सायडीन एक बायल आनी एक चेडूं आसलें. ते मडगांव वचपा रावताली ती. तुका तेकोन आशिल्ली? तेजे फुडें तूं आशिल्लो? तेजे फुडें हांव आलें नासलो. ह्या माडा कडेन आहलो ती थंय आसली. ओके. ते बायलेचे आंगार बी हात घालपाचे अशें कितें तेंगेलो डाव आशिल्लो असो दिसता? डाव बी आसतो दिसता म्हाका, कित्याक तिगे गळ्याक मंगळसूर सरकोडी आसली, भांगर आशिल्लें आंगाचेर, चेडवाचेर बी सरकोडी आसली. अशें दिसता म्हाका की म्हाका बेशूद करून ते तेंचेर हात घालपाक अशें दिसता. बोवाळ जालो? ना तो म्हणजे असो कडकडो लागलो ना, हांवें तो पळयलें ना, तेजी धांवून तेजे फुड्यान धांवले आमी. पयले तो सारको तांबडो आयलो, ऑयल तेजे तांबडे आयले, तांबडे आयले. ताका कितें जातालें कितें सांगूंक जायनासलें. आनी असो वास येतालो तो, कसो असो स्प्रेचो तो मारला पळय तेणी. सायडी लोक आशिल्ले तेणी सांगला वास येतालो. हांवें ताका कितें जालें तेन्ना सांगलें म्हाका कोण गाडयेन आयिल्ले तेंच्यानी मागीर स्प्रे. तुम्ही गाडी बी पळोवना न्ही? ना ना ना, हांवें पळोवना, आमी फक्त ताकाच पळयलो. स्प्रे मारला आनी गेले ते मारले आनी गेले तेजे. चावडी काणकोण हांगा एक मोठी घटना घडली. चावडेलो नागेश महाले हेचेर पेपर अटॅक जालो. पेपर स्प्रेन अटॅक केलो. तेजी घराची तो हांगा बसोन आशिल्लो, फाटल्यान तेजी घर आसा. तेन्ना एक गाडी येयली ह्या दिशेन आनी कारवारच्यान. तेका कारवारच्या दिशेन येयली आनी ताका विचारपाक लागली कारवार कशें वचप म्हणून. तेन्ना तें सांगलें तो सांगलें कारवार अशें वचप न्हू, उलटी वचप न्हू. ताका फुडें आपोवन घातलो गाडये कडेन, लागीं हो आयकना म्हणून. फुडें तेजेर तेजे दोळ्याचेर पेपर स्प्रे मारलो आनी ताका तो बेशुद्ध जालो म्हणून आनी त्या माडाचेर पडलो वचून. त्या माडाचेर पडटकीर बोवाळ जालो आनी तेन्ना गाडी विजीन सेकंडां तेंच्या हांगच्यान गेली. कोणेच नंबर काडूना. पुलीस काणकोण पुलिसां ह्या संबंधीची कागाळ केल्ली आसा आनी पुलीस सायडीची कॅमेरा जी आसा सगळे ट्रेस करता. ती गाडी एक सस्पिशियस गाडी दिश्टी पडल्या, पूण तेचे नंबर जो आसा तो ब्लर आसा. काणकोण पुलीस ह्या घटनेचो फुडलो तपास करता आनी हे भर बाजारांत अशी घटना घडप म्हणल्यार अजाप व्यक्त केला सगळ्यांनी. लोकल कांय लोकां आमी जेन्ना विचारलें तेन्ना सांगलें की जो नागेश माल्या हांगा उबो आशिल्लो तेजे फुडें एक बायल आनी एक चेडूं आशिल्लें. बायलेन खूब भांगर घातलेलें आशिल्लें. हो गोंयभर चेन स्नॅचिंगाचो हो प्रकार चलता. लोकांक दुबाव आसा की हो नागेशाच्या दोळ्याचेर स्प्रे मारून त्या बायलेच्या आंगा वयली भांगर काडपाचो प्रयत्न आशिल्लो काय कितें अशें दुबाव
अशी थळाव्या लोकांनी व्यक्त केला. सावड्ड्या जुवारी न्हंयत अनवळख्या दादल्याची कुशिल्ल्या अवस्थेत कूड सापडली. थळाव्या लोकांनी उजो पालोवपी दळाक कळीत केले. उपरांत तांच्यांनी उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी कूड उदकांतल्यान भायर काडली. कूड 4-5 दिसांची आसूये असो अदमास उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी उक्तायला. 1:30 सुमार कॉल येतकीर आमी पॉयंटार गेले. पॉयंटार पळयल्यार बॉडी जुवारी नदीक बरी भितर आसली. मागीर आमची दुसरी क्रुवाक हांवें फोन मारलो आनी बोट घेवन आयले. मागीर आमी बोट थंय घातली पूण बरो टायम लागलो थंय वचपाक. मागीर बॉडी फुड्यान गेल्यार बॉडी फूल डिकम्पोज जाल्ली. इतलो स्मेल येताले. एक 4-5 दिसांची बॉडी आहली ती. मागीर म्हाजी क्रुवान ती सारकी स्लेपली हाडली हांगा आनी कडेन हाडली PSIक हँड ओवर केली. आता कितलो सुमार टायम लागलो तुमकां हें ऑपरेशन? आमकां कमी कमी 1-2 वरां लागली ती बॉडी थंयसरल्यान हाडटा. बोट कितें जाता त्या पॉयंटार आमकां बोट घालपाक सेफ्टी घालूंक मेळना. ताका लागून आमी ती बॉडी सकयल जुवारी फुलापना व्हरोन बोट घातली आमची आनी मुखार पॉयंटार गेलो. अजून कोण तो वळखोवपाक आयलो ना? ना अजून कोण तो कळना. अननोन बॉडी. परवरी गुन्यांव फटेन धाड घालून दुबावीत निहाल मालीक साब पानवाले हाका ड्रग्स प्रकरणात अटक केली. सुमार 1.5 लाखाच्या 15.46 ग्रॅम MDMA ड्रग्सा सयत स्कूटर मोबायल मेळोन 2.5 लाखांची रोख रक्कम जप्त केली. फुडलो तपास सुरू आसा. परवरी हांगासर क्रायम ब्रांचान परत एकदा रेड मारलेली आसा आनी हांगा ह्या रेडीन तांकां संशयीत जो आसा तो निहाल पानवाले हो संशयीत जावन आसा आनी हेच्या कडसून 15 ग्राम MDMA ड्रग्स आनी त्याच्या वांगडा तांची स्कूटर मोबायल आनी पयशे 2.5 लाख रुपयांचो मुद्देमाल त्या वेळी गावलेलो आसा. आनी हो संशयीत निहाल पानवाले हो 20 वर्सां पिरायेचो तरणाटो हांकां अटक केल्ली आसा क्रायम ब्रांचान. आमी पळयले कांय दिसा पयलीं क्रायम ब्रांचान अशीच पणजे हांगासर रेड मारलेली आनी एका सरकारी अधिकाऱ्याक अटक केल्ली. तेच्या उपरांत ही क्रायम ब्रांचाची दुसरी खेप आसा जेणी परवरी हांगासर रेड मारून 20 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याक अटक केल्ली आसा. निहाल पानवाले अशें नांव आसा आनी परवरी पसून अटक केल्ली. ताची फुडली चवकशी जी आसा ती चालू आसा. अशें वाटेन आमकां घेवन मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हाणें बेरेस्तारा इंडियन पॅनोरमा फीचर आनी नॉन फीचर फिल्मांचें उक्तावण केलें. गढ़ जैसा कोई आनी स्वातंत्र्यवीर सावरकर ह्या दोनूय सिनेमांतले कलाकार ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले. स्वातंत्र्यवीर सावरकर आणि गढ़ जैसे कुछ ऐसे फिल्म्स हे आता दाखयतले स्क्रीन केले. इंडियन पॅनोरमाच्या ओपनिंगाक मुद्दामून आयिल्लो. ओके सो दॅट इज वन ऑफ द बेस्ट ऑपॉर्च्युनिटी टू सी द मूवी फॉर ऑल गोयकार. परत कोंकणीचे सांचे जे आहा पळय फिल्म्स ही म्हाका दिसता फॉर ऑल गोवन्स स्क्रीन दी कोंकणी मूवीज करता. एंड वन ऑफ द गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द गोवन्स टू सी द कोंकणी मूवीज. दिल्ली में थी इस बार IP में, तो हम लोगों ने 40 फिल्म्स देखी. बहुत अच्छा लगा. थोड़ी व्यवस्था में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी शुरू में क्योंकि गाड़ी वाड़ी और रहने की थोड़ी सी मेरे ख्याल से मैंने सुना कि कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी पर वो सब सॉल्व हो गए हैं. पर बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इतना बड़ा अनुष्ठान में होते हैं प्रॉब्लम्स और इतना एक कम्युनिटी और एक फिल्म कल्चर को लेके इतने साल से गवर्नमेंट काम कर रही है. बहुत अच्छा लग रहा है और फिल्म्स तो सबके दिल जोड़ती है. बहुत अच्छा लग रहा है. 12 लोग की जूरी थी और एक हमारे चेयरमैन थे डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी और हम 12 लोग थे. इसमें से बहुत सारे नेशनल अवार्ड फिल्म डायरेक्टर्स रहे और साथ में मैं एज एन एक्टर थी. मनोज जोशी जी थे एज एन एक्टर. बाकी सब साउंड में थे. तो बहुत मुश्किल था. ऐसा इजी नहीं था ये करना. बहुत सारे डिस्कशंस हुए. कभी कभी लड़ाइयाँ भी हुई कि कौन सी फिल्म रुकनी चाहिए. बट ओवरऑल हम लोगों ने बहुत फेयर ट्रांसपेरेंट डिस्कशंस की और फिर हमने चूज किया. अनुसो चंद्रकांत केणी पत्रकार पुरस्कार ज्येष्ठ पत्रकार धर्मानंद कामत हांकां जाहीर जाला. हो पुरस्कार 26 नोव्हेंबराक सांजवेळा 4:30 वरांचेर पणजेच्या सरस्वती मंदिर इमारतींतल्या फोमेंतो सभाघरांत भेटयतले. मुखेल सोयरे म्हूण आदले केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू कार्यावळीक हाजीर आसतले. ज्येष्ठ पत्रकार अनिल पै हे चंद्रकांत केणी विशीं अणभव सांगतले. ह्या प्रतिश्ठीत पुरस्काराचे हे 4थे वर्स. हाच्या आदी हो पुरस्कार ज्येष्ठ पत्रकार सुरेश वाळवे, उदय बेंब्रे आनी प्रमोद प्रभुगांवकर हांकां मेळ्ळा.
कुंकळ्ळी वाठारांतल्या थळाव्यांक खास करून ज्येश्ठ नागरिकांक हवेच्या प्रदूषणाचो बरोच त्रास जाता. कुंकळ्ळी आयडीसींतल्यान येवपी घाणयाऱ्या वासाक लागून आमकां स्वास घेवपाक त्रास जाता अशें थळावे सांगतात. खास करून सांजेच्या वेळार चड वास पातळटा. देखून सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. कुसलोलो सारको नाका दोन येवपा पडटा आनी भुरगीं हाय आनी जाणटे हाय ही बाडी जाणटेल्या सारको चड त्रास जाताय. हे मातशें बंद करपा जाय. फॅक्टरी सगळो वास येता आनी सोंसूं जायना. हिंग सगळें आम नेणटेलीं आनी जाणटेलें केसो भोगपाचें तूं म्हाका सांग. जाणटे सारकी हे ती बाड जाणटे हाय तांकां चड त्रास जाताय सारके. देर बंद करून रावताय दीस रात म्हूण देर बंद करून भितर रावपा जाता. तूं म्हाका सांग ओ केसो वास करून गायला सगळो सारको. राती पासून येता. राती पासून भायर बी जाल म्हणटरी येता तो वास चड येता. सकाळ फुडें आसा सोंसूं जायना हो वास. वास आतां कितें फॅक्टरीसान आसतलो. हे सगळे फॅक्टरीसान वास वय पयलीं अशें करून जातालें आतां जाता हें सगळें वास बी सगळो. वास माता सोंसूं जायना. हांव हाडना कितें रे रातचो दिसाचो येता केन्ना रातचो चड येता. पण चोर वास चुके हेले वास येता अशें करून दोनी मला प्रायवेट दोतोरा बरें गेलो हांव कोकतिलें झाड मोला म्हणजे आनी तें फुगार जाता आनी तुमी भायर काडटा अशें करून आनी दोगोल उसोण येता सामकें. दोगोल म्हाका भास जाता आनी कांय ना दोगोल आंग उसोण येता. रातीचें जाता रातीचें आतां कितें कितें वीख लायता बेश्टें ताका. पयलीं सदां वास येयल्यार चड जालो म्हाका पयलींचे घाण येता ते भशेन. दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायतीची सर्वसाधारण बसका बिरेस्तारा जाली. हे बसकेक 15 वित्त आयोग धरून हेर वेगवेगळ्या विशयांचेर खोलायेन चर्चा जाली. बसकेक जे विशय मांडल्यात ते फुडल्या बसके मेरेन सोडोवपाचो यत्न करतली अशी दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायतीची अध्यक्ष संजना वेळीप हिणें सांगलें. आयची मिटींग आमची बरे भशेन जाली. सगळे मेंबराचे जे कितें आसले तेंगेले असले कितें तेंचे इश्यू आसले ते आमी सगळ्यांनी तेंचे आयकून घेतले. आनीक तेंचे जे कितें मेंबराचे जे कितें इश्यू आसा ते आमी परत मिटींग येता म्हणल्यार सगळे फॉलोअप करतली आनी ते सगळे आमी तेंचे सारके आसता अशें तेंकां आमी ते तेंच्यानी आमचे फुड्यान मांडला ते आमी तेंकां येता ती परत मिटींग म्हणल्यार आमी तेंचे सॉल्व करून आमी तेंचे फुड्यान दवरतली मेंबरांक सांगतली. कितें आशिल्ले मेन अशे इश्यू? मेन अशें म्हणल्यार एक 15 फायनान्साचो मेंबराचो एक चड तेंचो इश्यू आसलो. कशें आसा 15 फायनान्स हो आमकां प्रत्येक वर्सा येयल्लो आसा. आनीक फाटली टर्माक कितें जाल्लें आसा की जी कामां आसा ती जी कोणी अपलोड केल्ली तेंगेल्योच फायली त्यो फुडें वचून मेंबराची कामां जाल्लीं आसा. ताका लागून जे कोणाची मेंबराची कामां जर जाली ना ते आमी आतां कितें करतलीं जी फाटली कोणी कामां केल्ली आसा चड केल्ली आसा ती आमी तांकां मातशी फाटीं दवरून आमी जी आमची मेंबराची कामां जाल्ली आसा तेंची आमी कामी फुडें घालतली आनी आमी ती तेंची कामां करतली. कॉन्ट्रॅक्टरांचो एक इश्यू आशिल्लो कितें तरी कॉन्ट्रॅक्टराचो इश्यू आसलो तो आतां आमचे फुड्यान मांडला आसा. आमी ताका कॉल करून आमी ताका सांगतली. सेरावली व्हडा प्रमाणात बेकायदेशीर जमीन पुरवप आनी बेकायदेशीरपणान वेपार करपाक पंचायती परवाने दिता असो आरोप थळाव्यांनी पंचायतीचेर केला. जेन्ना हो प्रश्न ग्रामसभेन मुखार मांडटा तेन्ना उपसरपंच ग्रामसभा तहकूब करता अशें थळाव्यांचें म्हणणें. कोर्टान केस सुरू आसून लेगीत पंचायत वेपाराक लागून परवाने दिता जाल्यार खंयच्या वेपाराक लागून पंचायतीन परवानो दिला हाची नोंद पंचायती कडेन ना अशें थळावे सांगतात. देखून बेकायदेशीर घडणुको बेगोबेग बंद जावच्यो अशी मागणी थळाव्यांनी सरकारा कडेन केल्या. फिश मार्केट सेटअप जाल्या आनी ताचे सायडीन एक पिकअप पार्क करता सगळे. आतां हे लँड 32/2 जी आमी तितलीच कंप्लेनां घातली. एवरी ग्रामसभा ते टॉपीक वयर चडटा. थिंगा लँड फिलींग जाल्लें आहा आनी ती मॅटर ट्रायल कोर्टान आसा. तुमी आतां NOC दिला विच इज लायक ओपन NOC बिजनस म्हणून घातला. काय टायप ऑफ बिजनस मेन्शन करून ना म्हण तेणी इन्स्पेक्शन करून ना. आनी हे कोर्टान आसा तेणी सांगलेले तेमी आतां NOC दिला ट्रेड लायसन्स दिला. हे ट्रेड लायसन्स आतां दिला ते आसा एमिलिया आल्फॉन्सो म्हणून. एमिलिया आल्फॉन्सो इज वायफ ऑफ द डेप्युटी सरपंच लेस्ली दोरालो. आनी हे लेस्ली दोरालो आतां डेप्युटी सरपंच तेंचे इरेग्युलरिटीज आसा त्यो ते रेग्युलरायज करूंक भोंवता वेन द मॅटर इज ऑलरेडी इन द कोर्ट. आमी एज मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा आमी एकठांय जाले दाखोवपाक आनी सांगपाक आमचे पंचायतान इरेग्युलरिटीज कितले जाता त्यो. हांव एक गोश्ट सांगूंक सोदतां. 32/1
एंड 2 हांगा लँड फिलींग जाल्लें आनी हे लँड फिलींग जाल्ला तेन्ना आमी क्वेश्चन करता तेन्ना गेल्ले ते ग्रामसभेक तेणी सांगलें आमकां हे सब ज्युडिस आसा आनी तेजेर उलोवपाक दिवंक ना. हे फावटी आमी ग्रामसभा गेले तेन्ना ते आमकां कळून येयले तेच प्लॉटाचेर तेणी इन्स्पेक्शन कांय करुनासतना लायसन्सीस इश्यू केले बिझनस चलोवपाक नॉट स्पेसिफाईंग वॉट टायप ऑफ बिझनस दे हॅविंग or that person will be doing business over there. So ही एक गोष्ट हेच्या भायर जायत्यो आमचे गांवांत जायते कन्वर्शन जाता जायते जाता तेजेर कोण उलयना कांयच खबर काडना. ग्रामसभा इंचाल जाल्यार सरपंच उबी रावता आनी आमचे उलोवप चड जालें म्हणटकूच डेप्युटी सरपंच उठता आनी मिटींग बंद म्हणटा. These people, the body is supposed to then ratify it and send it to the concerned authorities. That is not happening. In fact, 2 Gram Sabhas back, he stopped them. He said, where are the proposals? What have we done with them? They said, we have it down. Then we said, okay, we are stopping. Adjourn the Gram Sabha. Bring all the documents on top. And they came after 2 weeks, nothing was done. Because as it is, they have not moved the resolution of the Gram Sabha further up. They have not even ratified it. This is the state of affairs. I think the BDO and all should take very strong action on the panchayat. आवाज गोयचो बुलेटिन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात कुमन. अच्छी जॉब के लिए इट्स अ वॉर आउट देयर, पर एट पारुल यूनिवर्सिटी रहो बेफिक्र, क्योंकि इनको बोलने की जरूरत ही नहीं, इनके प्लेसमेंट्स बोलते हैं. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सुपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.